पंचायत वेंचणुका खातीर अर्ज भरल्या उपरांत मोगो पक्षातर्फे रायझिंग कुट्टी आणि रायझिंग खांडेपार अशें पॅनल करून मुखार सरतले अशें मोगोचे नेते केतन भाटीकारान सांगले। आरक्षणाच्या नावान घाणयारे राजकारण चल्ला अशे आरोपूय ताणें केले। ज्या प्रमाण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोंय वैजकी हॉस्पिटलाचो नियाळ घेतलो आणि त्या खातीर तांचे उपकार आठयल्या, त्याच प्रमाण फोंड्या म्हालान सुद्धा एक भलायकी केंद्र, सिटी स्कॅन आणि ब्लड बँक हाडची अशी मागणी केली। त्याप्रमाणे आम्ही रायझिंग कुट्टी आणि रायझिंग खांडेपार असे पॅनल करून आम्ही फुडें सरपाचे आसा। आम्ही टोटल 11 वॉर्ड आसा आणि अत्यंत दुर्दैवी प्रमाणे आपल्याक जाय तशें हांगा रिजर्वेशन करून जंय खरेंच रिजर्वेशन जावंक जाय आशिल्लें थंय जावना आणि लोकांकूय कळून चुकला की कशें घाणारडे पॉलिटिक्स हांगा चल्ला। पण आमी ताचेर चड उलयनासतना ऑन डेव्हलपमेंट बेसीस कितें जावपाक जाय हांव पयलीं म्हणटा तर हेल्थ मिनिस्टर आनी गोंयचे विश्वजीत राणे हांचे मनाक आजातल्यान कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण तांच्यांनी काल ज्या तरेन इन्स्पेक्शन दिली, ज्या तरेन लोक जमनीर न्हिदता हे आमी जे उलयत आशिल्ले तांच्यांनी जे काल पळयले म्हाका खूब बरें दिसलें। हांव त्याच प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की फोंड्याय तांच्यांनी येवपाची गरज आसा। आमकां दुसरी मेन गजाल एक ब्लड बँकाची आणि सिटी स्कॅन MRI म्हाका पूर्ण खात्री आहा की ज्या तरेन हेल्थ मिनिस्टर पर्सनली वचून सगळ्या पेशंट्सांक मेळटा ताणें फोंड्या जर लक्ष घालत जाल्यार म्हाका दिसता हे फोंड्याचें काम आमचें 100% जावंक शकता।